मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. तर आयचे गुड मॉर्निंग जे आसा पळय न्हू ते तुमकां तुळजापूर सकून. तर गुड मॉर्निंग. तर जशें की तुम्ही माझ्या लास्ट व्हिडिओन पळयलाच की आमी तुळजापूर येयल्ली आसा. सो आतां हांगच्यान चॅकआउट करता. काल जालें दर्शन बी सगळें शॉपिंग बीचे कितें आशिल्लें पळय तें काल जालें. आतां हांगच्यान चॅकआउट करपाचें. तर हांगासर आमचें सामान बी जें आसा पळय न्हू तें सगळें रेडी आसा आनी तेच्या वांगडा आमी बी रेडी आसा. दाखयता पळय. मा आनी हो दोगांय आयज मॅचींग जाल्या, सेम कलर. तर सगळी पॅकींग बी केली आमी, सगळे ऑल सेट वचपाक. आनी हो आनी मा दोगांय मॅचींग आनी हांव एकलो डिफरंट. येयलो आपूण येयलो रोकडोच धांवट. तोंडार काळो घेत मरे. अरे रे रे. आनी हांगा बॅग बीग सगळें जें आसा पळय तें रेडी करून दवरलां. आनी रूम टूर बी जें कितें आसा पळय न्हू तें काल तुमकां दिल्ली सगळें. कांय ना, रूम जो आसा पळय न्हू तो येदोसो आसा हांगासर. एक टीवी, एक AC, एक बॅड इतलेंच आनी वॉशरूम त्या सायडीन. तर चला या, रेडी ऑल सेट. आतां तुमी म्हणटली आमी हांगच्यान खंय वचपाची काय म्हणून. तर टायम 8 जाल्ली आसा. पयलीं न्ही सकयल वता, गाडयेन सगळें सामान बी आसा पळय न्हू तें घालता, सेट करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. लेट जाला, आमी 8 भायर सरपाची आशिल्ली. मागीर मुखार फुडें पावपाक लेट जातलो न्हू, ताका लागून गाडयेन बसता आनी मागीर उलयता तुमचे कडेन. हो चल्लो बाय 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 बाय. गेलो बॅग घेवन येता. ते सकयल वचपा आमी. बरें न्ही, सगळें सिटी दिसता. म्हणल्यार आतां आमी वयर डोंगरार आशिल्ली सकयल देंवतात. हय ती डोंगरारच न्ही. सो आतां आमी सकयल देंवतात. सो आमी भायर सरली. मा इतिहास सांगता हांगचो. शिवाजी हांगच्यान भायर सरलेलो, थंयच्यान भायर सरलेलो, हांगच्यान धांवलो. सो मा तें सगळें इन्फॉर्मेशन दिता. आनी आतां आमी न्ही भायर सरल्या कोल्हापूर वचपा खातीर. कोल्हापूर महालक्ष्मी अंबाबाई टेम्पल जें आसा पळय न्ही थंय वचपा खातीर. तर आयज मोस्टली न्ही 2 व्हिडिओ हांव शूट करपा ना, कित्याक की आमचें एकूच डेस्टिनेशन आसा. सो ताका लागून डायरेक्ट आतां हांगच्यान कोल्हापूर देवळान वतले. आनी ही जर्नी जी आसा पळय हांगच्यान गुगल बाय उलयता हायवेचेर. तर आयच्या व्हिडिओन न्ही तुमकां आयची जी जर्नी आसा पळय न्ही तुळजापूर टू हांगा कोल्हापूर जी जर्नी आसा पळय न्हू, कोल्हापूरचें दर्शन एंड ऑल सगळें आयज तें तुमकां दाखयतलें हां. आनी हो पळय हांगासर. हॅलो, गुड मॉर्निंग. मा आई पळय, मा सगळी बॅगां घेवन बसता. मा हे बॅग कशें सोडिना आपल्याला खादाड्याचे, ते हा फुड्ड्या घेवन बसता. तर आतां 8:15 सुमार जाल्या आनी हांगच्यान न्ही 285 किलोमिटर आसा. ब्रेकफास्टाक मदीं गॅप आसतलें, लंचाक गॅप आसतलें, म्हळ्यार 5-5.5 वरां लागतलीं आमकां इफ सपोज रोड बरो आसा जाल्यार. ना जाल्यार आनी एक्स्ट्राचो टायम लागतलो. तर आतां फर्स्ट स्टॉप आमचो ब्रेकफास्टा खातीर आसतलो. ब्रेकफास्ट करूं ना आमी अजून. तर थंय लागींच नाका म्हटल्यार ब्रेकफास्ट करपाक. एक्चुली थंय लागीं बरी हॉटेल्स आसा न्ही रे. काल जेवण बी आमकां बरें मेळ्ळें न्ही, डिनर बीन, सो बरें आसा. आनीक आतां वाटेर थांबता च्या पिवपा खातीर. आनी मागीर मदीं कितें आसलें तुमकां शूट करून दाखयता, नाल्यार डायरेक्ट कोल्हापुरा पावलें की मेळटा. ना, रेस्टॉरंटाक हॉटेलान पावलें की मेळटा ब्रेकफास्टाक. तेच्या पयलीं कितें आसलें शूट करून दाखयता. तेच्या मदीं जर मान कितें इतिहास सांगलो न्ही जाल्यार तो बी सांगता तुमकां मागीर. तर मेळ्या थोड्या वेळान. सो ब्रेकफास्टा खातीर आमकां जाय तसलो ब्रेकफास्ट आसा काय म्हणून विचार म्हटल्यार का ऑप्शन्स कितें आसता. नाल्यार चडशी मिसळच मेळटा ह्या सायडीच्यान. पळोवया कितें मेळटा तें. यो खंय. सो हायवे आनी हांगासर न्ही हायवेच्या सायडीन चडशे न्ही तुमी पळोवपाक शकता अशींच हॉटेलां. काल आमकां बरें मेळ्ळें ब्रेकफास्टाक, आयज पळोवया. हॉटेलाचें नांव पळय
MH24 लातूरकर. फक्त आठवण फॅमिली रेस्टॉरंट, गार्डन रेस्टॉरंट, प्युअर वेज. सो आसा गार्डन बी. हां मेळटली खंय बेगीन मेळटली मरे. सो त्यांचो मेन्यू कार्ड बी जो आसा पळय न्हू तो मराठीन. बाहेरील पदार्थ खाण्यास सक्त मनाई आहे खंय. सो हांगासर न्ही हेंचे गार्डन रेस्टॉरंट मस्त आसा. हांगासर टेबल्स, बेंच एंड ऑल. अशें बी रेस्टॉरंटां बसपा मेळपा जाय न्ही जाल्यार बरें वरभर बसून ब्रेकफास्ट करपा जाता. ओ तेंचे लागल्या फ्रुट्स पळय. आंबे बी कितले लागल्या पळय. मस्त अशें. सॉलिड आसा अशें हांगा बसपा मेळपा जाय पण तेंच्यांनी आजून चेअर लावना हांगासर कित्याक म्हूण खबर ना. बरें आसा मस्त. आंबे लागल्या येद्देशें झाड इल्लेशें आनी तेका पळय कितले आंबे ते. गंजन गंजन बरें कित कित लायला. आंबे, पेरा झाडां बीन खूब कित कितें आसा. दशणीची झाडां पळयात. सगळी जी वय केल्या पळय न्हू हांगच्यान थंय म्हटल्यार सगळी दशणी झाडांची दाट सारकी फुलां फुलना दिसता. काडली आसतली. मस्त आसा. बरें केला रेस्टॉरंट. फॅमिली रेस्टॉरंट बरें आसा मस्त अशें. सो आयज म्हाका डोसा मेळुना. हांवें इडली आनी वडा घेतला. इडली वडा सांबार. मान इडली सांबारच घेतला फक्त. आनी हो तूट पडो येना फुडें. आयज आमी व्हडलें टेबल घेतला. ही दोगां ते सायडीन बसला, हांव ह्या सायडीन बसला. तर हो आमचो आयचो ब्रेकफास्ट. मस्त असो. टेस्ट चटणी मस्त आसा. चटणी बरी आसा. बरी आसा. सांबार बरी ना. सांबार बी बरा. बरी आसा केमा. बरी आसा. सांबार बी बरें आसा. टेस्ट सो चटणी बरी दाट आसा. पळोवया खावन. सो हांवें हांगासर न्ही सकाळ सकाळ फुडें आयज ऑर्डर केल्या लेमन सोडा. गेली च्या आनी हेणें एक्स्ट्रा एक वडा घेतलो. थंय दवरलेलो ताका मस्त दिसलो खंय. बरें आसा रे टेस्ट. म्हाक जाय गे. हां तुका जाय वडा. सो लेमन घेतले आमी पळयात. हा हाती हिलो. बावली जगना. सो हेंच्यांनी हांगासर लागल्या आंबे वयर खूब लागल्या. खंय तो आंबो काडना का. आमी खंय ते कसले केशर आंबा खंय तो कलम पुण्यासान हाडून रयल्या खंय ताणें. तो आमकां जाय जाल्यार व्हर म्हणटालो आंबे. सो बरें केलें तेंच्यांनी. तेगे स्टाफ कमी आसा म्हण थंय टेबलां घातल्या पळय ते चेअर्स काडून दवरल्या खंय. सर्वीस दिवपा त्रास जाता. सो आतां काडून दवरला ते. पिकून पडल्या दिसता. थँक्यू. आणि घे त्याने म्हाका एक आंबो दिलो. आंबो एक दिल त्याने आमकां. काय हांगा सबस्क्रायबर चल्ला. आता जर्नी कंटिन्यूस. कितले किलोमीटर उरला. 253 किलोमीटर उरला. 4.25 वर दाखयता गुगल बाय. ब्रेकफास्ट जालो बरो हॅप्पी असो. बरें आशिल्लें न्ही.
ब्रेकफास्ट बरो आशिल्लो, सांबार मस्त आशिल्लो सारको क्रिस्पी आशिल्लो. मेंदू वडा आणि इडली बी बरी आसली. माल रिव्ह्यू फसफशीत आशिल्ली खंय इडली, बरी तांदळाची इडली मस्त आणि सांबार इतलो बरो आशिल्लो. चटणी बी बरी आशिल्ली, बट ती हेजी भिकणाची चटणी न्हू तेंगेली आमकां चटणी सोय बी आशिल्ली आनी भिकणां बी मिक्स आशिल्ली. आमी ती प्लेन हेजी खाता न्ही नाल्लाची, सो आमकां ती चटणीची सवय. सो ही भिकणाची खावपाक ट्रॅव्हलिंगा भंय दिसता, पिंत बी रोखडे चाळवता न्ही, आमकां भिकणां तितली संवय ना न्ही, तेका लागून हांवें खावना. तुवें खाली न्ही रे? मान खावना न्ही गे? चटणी खायली, च्या पिली. च्या मस्त आशिल्ली, गंजण बी घालून सारकी. हांवें लिंबू सोडा घेतलो आनी हांवें कितें म्हटलं बरो आसा, साखर बी कमी घातल्या म्हणून. हांवें च्या ऑर्डर केली, माण बाला साखर कमी आसतना आपल्या बी लिंबू सोडा ती च्या नाकोण बाला. आनी मागीर जशें की हेणे सांगनाका च्या मस्त गंजण बी घालून केलं, पण म्हाक पिकासा आले बीन सगळे घालून म्हाक पिकासा आपणान च्या घेवप बरी दाट. आनी तेंगेली ती गावठी दूध न्ही, तेंगेले घरच्यो गायो म्हशी सगळे ते दूध न्ही, ते आमचे भशेन पॅकेटां दुधातली करना. सो तेंगे बरी दाट जाता ती च्या. बरो आशिल्लो ब्रेकफास्ट. कालय बी आमकां ब्रेकफास्ट बरो मेळ्ळो न्हू, सो बरें आसता. आनी तेंगेले लोकल अशें आसता ते ट्राय करपाक बी बरें आसता. घरा कडेन तेच खाता, हांगा तेच खाता, बरें ना. पुरी भाजी बी आशिल्ली आनी हें आशिल्लें खंय तेंगेले कितें कितें म्हटलें तेणें बटाटाचे कितें तरी आशिल्लें घावण कितें तरी तें. सो तेका ते ऑयली आनी तेजे वांगडा धंय बीन आसता, सो धंय बीन म्हाका ट्रॅव्हलिंगाचेर सूट जायना, तेका लागून घेवना आमी. चडीत लोकल डिशीज ट्राय करपाक गेला आनी मागीर हेल्थ बिगडोवन घेवन कांय उपयोग ना न्ही अशें म्हणून. आतां मागीर मदीं एक कसो बारीकसो असो स्टॉप घेतली आमी, कित्याक कंटिन्यू 4-5 वरां ट्रॅव्हलिंग जातलें न्ही, 4 वरां. सो मात तेका लागून मदीं एक स्टॉप घेतली जाल्यार गाडयेक रेस्ट असो म्हणून, ड्रायव्हराकय रेस्ट. सो तेका लागून अशी बरी कंटिन्यू हायवे असलेले कांय प्रॉब्लेम जायना, ट्रॅव्हल करपाक टायर्ड बी जायना. सो मागीर मेळटा तुमकां थोड्या वेळान एक बरो कसो व्यू येयलो, कितें बरें दिसलें जाल्यार. आयज माली गिरगिरी बी कांय दिसना. आतां सोलापुराक पावतली. इफ सपोज पॉसिबल जालें न्ही जाल्यार सोलापुरा मातशी शॉपिंग करपाक ट्राय करता पळयता. म्हाका सोलापूरची चादरां बेडशीट बी जाय काय. 4 किलोमीटर एक्चुअली न्ही आमी सोलापूर वचपा आशिल्ले मार्केटान, बट ज्या रुटान आमी येयल्या पळय सोलापूर मार्केट आमकां आनी कितें 5 किलोमीटर सकयले रस्त्यान वचपा पडटलें हायवे सोडून. सो 5 किलोमीटर खूब जालें आनी मागीर टायमूय वयता न्ही मार्केटाक अशें म्हणून. आनी मार्केट आतां ओपन जालां काय ना तें बी खबर ना. अशें म्हणून आमी स्ट्रेट येयलीं आतां कोल्हापूर वचपाक. आतां जें कितें शॉपिंग आसा फायनल शॉपिंग सगळी कोल्हापुराच. बॉम्बे सनी हायवेचेर रावल्या, फ्रुट्स घेवन रावल्या हांगा सगळ्या. डाळीम आसा आनी ह्या सायडीन एप्पल आसा. 100 रुपया 1.5 किलो. काडू ट्रॅक्टर आयला, बरी सॉंग्स लाय. मस्त सॉंग्स नाका घे मग घे घे. एक दिल्या बरें फ्रेश आसा न्ही, सामकी ज्युसी आहा, वॉटरी अशें. मस्त भोंवता वता सारके सॉंग्स बी लावन. इतली वत म्हणल्यार कशें सॉंग्स बी लावन भोंवता पळय, कितले व्हडले खलनायक उमे खंय. मस्त सारके. आतां गेलो मरे तो व्यू, इतलो वेळ बरो आशिल्लो. आनी गिरगिरी परत चालू जाली आयच्या दिसा. दिसत नाशिल्लें आजून म्हणल्यार कितले आसा पळय त्या सायडीच्यान ह्या सायडीन. वयर आसतना बरो व्यू आशिल्लो. आतां गेलो सकयल पावता म्हटल्यार रेल्वेचो. हय
आता क्रॉस केले आणि जी न्यू NH असले पळय न्हू ती सोडून आम्ही आता NH 166 ओल्ड सो तेचेर कंटिन्यू केला आणि परत होच सगळं ग्रीनरीचो व्यू आणि रस्तो बी बारीक. गाडयो सगळे माथ्या वयल्यान चढून वता. पावली आम्ही कोल्हापूर. सकाळी 8 सुमार भायर सरलेली एक्झॅक्ट आणि आता 2:15 जाली. 2:00 सुमार आम्ही सारकी पावली कोल्हापूर. सद्याक रूम केला, रुमा भितर आसा आमी म्हळ्यार रूम केला सद्या. फ्रेश बी जाली मातशी आणि आता हांवें पळय लॉक करून भायर सरता. जेवना अजून तर आमी जे कडेन हॉटेलान रूम केला पळय न्हू तेजेच हांगासर सकयल हें आसा रेस्टॉरंट आसा. फर्स्ट फ्लोरार रूम, ग्राउंड फ्लोरार रेस्टॉरंट आसा. थंय आमी मातशें कितें लायटशें अशें लंच करता आणि मागीर देवळान वतली. ही पळय पळय हो. तर ट्रॅफिक भरपूर लागलें आमकां आतां येता आसतना वाटेर. ताका लागून न्ही टायम जालो पावपाक आनी मातशें मदीं एक कडेन रावल्ली बी. आंबे बी बरें आशिल्ले सो थंय रावल्ली. आतां वता सकयल जेवता आनी मागीर देवळान वचपाची. तर पळोवया सकयल कितें आसा तें. वॅज नॉन वॅज दोनी आसा तेंच्या ऑप्शन. तर हांगाच जेवया म्हटल्यार भायर आनी खंय सोदतली न्ही अशें म्हणून तें जेवपाक वयता. मार देंवता ताका धरून भूक लागली रे ना है. बसन बसन ताका भूकूच लागना है. चल लागते जेवया. तर हें हांगासर रेस्टॉरंट फाटल्यान तेंचें. आतां न्ही भायर सरता नाका खंय हांगा जेवपाक. ऑप्शन्स खूब कमी आसता खंय म्हटल्यार रातचें जेवपाक जाय ताका हांगासर. नॉन वॅज खूब दीस जाले नॉन वॅज ना. शेनवार आयतार सोमार 3 दीस जाले नॉन वॅज ना न्ही. तर रातचें जेवता खंय तो हांगासर नॉन वॅज. आनी आतां भायर कितें बेस्ट लायट अशें वॅज खावया खंय. हेवी नाका खंय. सो वता आतां बेस्ट लायट अशें कितें मागीर पळयता. पोटा भूक ना जस्ट एक अशें जेवना म्हणून हुस्को न्ही म्हणून अशें म्हणून. चलात तर या आतां. पयलीं देवळां या डायरेक्ट. बरें ना भूक लागना. माक कितें तें वखद बी घेतलेलें माना. सो पळयता पयलीं जेवपाचें काय देवून वचपाचें तें डिसायड करता आनी मागीर सांगता. लंच जे आसा पळय न्हू तेचो प्रोग्राम स्कीप केलो आनी आमी आतां आयल्यान देवाच्या दर्शना खातीर. तुमी हांगासर पळोवपाक शकता 2:25 जाली. तर हें देवूळ मा आनी हो गेला दर्शनाक लायनीक वचपाक. पळोवया दनपार म्हणल्यार गर्दी खूब आसा अशी दिसता. चप्पल स्टँड. ओ ना ह्या वर्साची ओटी भरली न्ही पयर येयल्ली तेन्ना. सो ही पळय सगळी शॉपां फुलाची बी. सो जानेवारीकच येयल्लें हांव आतां परत. आवय कितली गर्दी पळय. रश आयज खूब आसा. त्या सायडीच्यान तर सामकी फुल्ल भरला. पळोवया केन्ना पावता तें जेवण ना काय ना. लवकर तर आम्ही आता रिक्षा गेल्या आणि गांधी मार्केटात वता. तर देवळान दर्शनान वचपाचो अपडेट असतो की आम्ही रुमांतल्यान तर भायर सरली जेवण बी करनासतना की या म्हणून लायनीक बी गेली आणि मागीर थंय वतकीर गाडी रावले कडेन पयला खूब रश आनीक लायन सगळी पॅक आशिल्ली. तर थंय ते विचारल्यार ते म्हणपा लागले जे सेक्युरिटी येणार 4 वरां लागतली अशें म्हणून. सो आमी 4 वरां थंय तर रावली न्ही. आमकां गांधी मार्केटान शॉपिंगान वचपाचें आशिल्लें. तर गांधी मार्केटान शॉपिंगाक वचपा लागून आमी सगळ्याक शॉपिंग जे आसा पळय तें स्कीप करीत येयल्या. सो ताका लागून म्हटलें 4 वरां थंय रावली न्हू. एक अडेचाक सुद्दां रावली न्हू 3:30, 4:30, 5:30, 6:30 जातली.
वता दर्शना आणि इतली चिक्कात गर्दी लोक एकामेका माडून तुडून वता म्हणटा पळय त्या भशेन ताका लागून आमी अशें डिसायड केलें की फाल्यां सकाळीं उठून आमी दर्शनाक वतली आनी मागीर हांगच्यान भायर सरली सो कोल्हापूरच्यान चड पयस ना न्ही घरा वचपाक ताका लागून तर आयज आमचो लास्ट डे म्हणजे आमच्या टुराचो स्टे जो आसा पळय तो आयज लास्ट तर आता जस्ट आमी थंयच्या देवळांतल्यान मागीर लायनींतल्यान भायर सरून आयली आनी बारीकशे पोटाक कितें घातलें पेट पुजा केली आणि आता आमी गांधी मार्केटाक वचपाक भायर सरले तर ऑटोन आसा एक्चुली थंय न्ही गाडी घेवन वचपाक शकता 10 किलोमिटर आसा देवळा कडल्यान 10 किलोमिटर सुमार आसा तर गाडी थंय आनी व्हरपाक शकता पे पार्किंग बी आसा खंय बरें प्रश्न उलोवपाक मेळटा बट कितें वता आसतना हांगा ट्रॅफिक इतले लोक तो अशें करून गाडी लावन काडटा आनी भायली रजिस्ट्रेशन कार रजिस्ट्रेशन GA पासिंग मागीर तुमकां खबर आसा ते लोक मागीर कशें करता ते सो ताका लागून आमी म्हणलें चड पयशे पडल्या पडून आमी या म्हणून ऑटो मातशें कॉस्टली पडटा ऑटो हांगच्यान थंय वचपाक खूब पयस जाताली बट स्टील आमी वता आनी थंय पावले की थोडीशी शॉपिंग करतली आनी मागीर मेळटा सिग्नल पडला आनी हो खंयच्यान वयता पळय रिक्षा घेवन हेच आमी गेल्ले न्ही जाल्यार आमी हांगाच उरता आशिल्ली ट्रॅफिक भरपूर सारकें सामको रश लोक माथ्या वयल्यान सोडून वता सो मार्केटांनी शॉपिंग चालू आसा कपडे बिपडे सगळे तर मार्केटान सगळें शॉपिंग चालू आसा इतले सगळे मार्केट इतलीशी शॉपिंग केल्या माली चड आसा आनी हे सगळे कपडे येणार 790 आएगा ना सर ये सब मतलब बड़ा साइज है जो पसंद है वो लूज हुआ तो ऐसा बेल्ट बांध सकते जो पसंद है वो साइड ती पिशवी घे न्ही तर शॉपिंग करून आयली आमी जशें की तुमकां सांगलेलें की आमी गांधी मार्केटान वता थंय आनी न्ही कांयच चड शूट करूना चड न्ही कांयच शूट करूना हाकाच लागून की इतले चलपा पडलें आनी ते आमकां ऑटो केल्ली आमी सो ते ऑटोवाल्यान आमकां व्हरून एक एंड पॉयंटार सोडलें आनी कितें म्हणपाक थंयच्यान तुमी शॉपिंग करत चलत या म्हणून आमकां दिसता ऑलमोस्ट आमी 2 किलोमिटर तरी चल्ली आसता रे हय हाँ 2 किलोमिटर तरी मायजूच चल्ली दिसता सगळे शॉप आनी गांधी नगर म्हणटात थंय गांधी मार्केट जेका होलसेल मार्केट म्हणटा तुम्ही जर होलसेलान कितें घेतलें न्ही म्हणल्यार तेंगेले 12 येता पळय एक सेट एक डजनाचो सेट बी आसता पळय तसो घेतलो न्ही जाल्यार सवाय पडटा जर तुमी एक अशें घेवपाक गेले न्ही एक क्वॉन्टिटी जाल्यार न्ही खूब म्हारग जशें आमकां गोंयान मेळटा पळय तशें 1000-1500 एक सिंगल कुर्ता सुद्दां न्ही सिंपल जो डेली वेअराक आमी घालता पळय तो 700-800 रुपयाचो आमी गोंयान जर शॉपिंग करपाक गेली न्हू जाल्यार आमकां 500 रुपयांक इजिली मेळटा 400-500 रुपया तो हांगा 700-800 रुपया ताका लागून चड आनी कांय शॉपिंग करपाक वचूना सगळें सोदून बेजार येयलो लास्ट एक कडेन ते तुमकां दाखयलें पळय आमी शोरुमान गेल्ली कंगना म्हणटा थंय पयलीं सान आमी शॉपिंग करता मा बी पयलीं सान थंयच शॉपिंग करता सो थंय गेली थंय मातशें कितें तरी बरें मेळ्ळें अशें वत अशें सो तें घेतलें आनी शेअरिंग ऑटो केल्यान येयली वता आसतना आमी पर्सनल ऑटो केल्ली म्हळ्यार आमकां तिगांकच ऑटो केल्ली सो तेणें आमचे 200 रुपीज घेतलेले हांगच्यान थंय व्हरून ड्रॉप करपाक खूब सवाय हांगा ऑटो सर्वीस बी जी आसा पळय ती खूब म्हणजे खूब सवाय सो तेणें आमकां 200 थंय ड्रॉप केलें आनी येता आसतना आमकां म्हळ्यार आमकांच अशी ऑटो मेळूना
काळोख बी जाल्लो न्हू चल शेअरिंग ऑटो मेळ तर आमी येयली शेअरिंग माया म्हणपाला आनी चल एक एक्सपिरियन्स असो न्ही आमी केन्ना अशें शेअरिंग ऑटो बी घच ट्राय करना लोकांक येता वता सावन पळयताले आनी म्हणटाले अशी कितें ही चिड्डोन बसता अशें म्हणून तर आतां आमी बीन तो एक्सपिरियन्स घेतला फाटल्यान आमी 3 जाणां बसून येयली तर ताणें आमकां 30 रुपीज पर पर्सन म्हणल्यार 90 रुपीसान हाडून पावयलें 110 रुपीज आमचे सेव जाले आनी आतां आयले जस्ट हे पळय सामान अशेंच हांगासर उडयलां सगळें तोंडार इल्लें उदक मारलं तिकडी बी पडली आतां जेवतात दनपारां जेवण सारकें जालें ना न्ही बेश्टें लायट अशें कितें खाल्लें तर सकल वता हेका नॉनवेज इल्लें खावयतात मागीर येवन चेंज करपा जाय इयरींग बियरींग सगळें काडून उडयलें लिपस्टीक बिस्टीक कांय ना अशेंच वता सकल आनी इल्लेशें जेवता आनी येता आमी न्ही जेवपा येयल्या आनी सगळ्यांत पयलीं कितें दिलां पळय हा लोणचें पळोवन तोंडाक उदक सुटलें केन्ना खायनाशिल्लो मनीस पटाबुकेची लोणची खावंक लागला असली भूक लागल्या आनी आमकां सर्वीस पैसा नया प्लेट दिल्या तोंड बी दिसता प्लेटी भितर खरें मस्त दिसता सो फायनली आमचे जेवण येयलें कशी तूट पडो पळय दोगांय सामकी तुटोन पडल्या सो आमी केलें चिकन म्हाका आनी हेका माल मंगळार माल पनीर सो जेवन घेता कसली भूक लागली हांगा बरें आस रे ओके लायक का बरें ओके लायक बरें आस गे पनीर बरें आसा का ओके लायक